हे पळय तरी ऑफकोर्स म्हणजे म्हाका नारायण राणे म्हणून तिथले पॉलिटिकल लिडर हेच्यांनी दोनूय स्टेटींनी म्हणजे बिझनस रेवेचो हो चालूच आसल्या कारणान आमी थंयच्यान लिगल रेव जे कोण हाडटा ओके तांची लिगल रेव चालू करपा खातीर परमिशन दी म्हटलां आनी तेंच्यांनी सहकार्य थंयच्यान करपाक जाय. थोडी फक्त महाराष्ट्रांतलेच ट्रक वयताले लिगल रेव घेवन येतले म्हणून न्ही, गोंयांतले ट्रक जे वयता पळय न्ही तांकांय लिगल पासीस आसा, तांकांय बिझनेस करपाक अलाव करचो. थोडी क्लॅशीस जावच्यो न्ही. देन वी आर रेडी. आमी हे पळय सरकारान रेव काडपाची बंद करूंक ना. परत हांव सांगता, जर बंद कोणी केले आसत आमी म्हणटा की तेंच्यांनी सस्टेनेबल रेव काडची, पण ताच्या खातीर जे NGO NGTन गेल्या, जे NGO हायकोर्टान गेल्या तांच्यांनी बंद केल्या. अगेन एंड अगेन हायकोर्टाचे स्ट्रिक्चर्स आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्हांतल्या स्टाफाचेर येता, म्हणजे पुलीस CS पासून तो पुलीस कॉन्स्टेबल पर्यंत हांचेर परत जाता. म्हणून आमकां एक्ट जावचें पडटा. बट तांच्यांनी बी खंय तरी सांबाळून रेव काडीत, खंय तरी NGOनी बी रेवेची गरज आसा. ह्या सगळ्याचो ताळतंत्र दवरून रेव काडटा.